बेंगलोर सावन काणकोणान आयिल्ल्या 80 टायरांच्या ट्रकाक थळाव्या लोकांनी आडावन दवरलो। ह्या ट्रकान 90 टनाच्या लोडाची मशिनरी आसा। काणकोणात बेंगलोर सावन 80 टायराच्या ट्रकान 90 टन लोड घेवन प्रवेश घेतला। मात काणकोणच्या थळाव्यांनी ही मशिनरी थंयच आडयल्या, कारण गोंयांत खुबशे पुर्तुगेज काळांतले पूल आसा जे ह्या मशिनरीचे वजन पेलपाक शकना। 80 टायराचो ट्रक आयला, 90 टनाचो माल, रेल्वेचो माल आसा आणि तो ह्या वटेन वचपाक शकना, कारण आमगेले पुर्तुगेज टायमावयले ब्रिज ते केन्नाय मोडपाक शकता। ताची कंडिशन तितली स्ट्रॉंग ना, कारण 60-70 वर्सां जाली पुलाक। आमी सगळ्यांक इन्फॉर्म केल्लें आसा, वाटेर आमी आडयतले कारण कितें हो ट्रक हेका सुटलो गेलो ते 2-4 दिसांनी हे ब्रिज आहा ते ब्रेकेज करून वतले, मागीर त्रास जातलो लोकांक। हो ट्रक सरकारी प्रकल्पा खातीर नसून एमपीटीच्या प्रकल्पा खातीर भायल्या राज्यांतल्यान गोंयांत मागयला। एमपीटीचो कोळसो शिफ्ट करपाक तांकां खासा इंजिनाची सोय लागता, म्हण 90 टनाची ही मशिनरी गोंयांत मागयल्या। हो गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट डेव्हलपमेंटा आमगे खरोच विरोध ना, आनी हो गव्हर्मेंट प्रोजेक्टा खातीर येनी हे आयला पळय आतां 80 टायराचे 90 टनाचे पळय रेल्वेचें इंजीन आयला ते गव्हर्मेंट प्रोजेक्टा खातीर आयले ना, ते एमपीटीच्या प्रोजेक्टा खातीर आयला। जो एमपीटी पळय वास्को तो कोल येता तो दुसरे कडेन शिफ्ट करपा खातीर तांकां प्रायवेट इंजीन जाय पडटा, ताका लागून तें इंजीन मागयलां बेंगलोरसान, आनी ते ह्या रोडान वचपाक फिजिबिलिटी ना ताची, आनी ब्रिजीस बी तशें फिजिबल ना। आनी हे आतां कशें करून आयला तें आमकां खबर ना। ते म्हणटात आमकां बेंगलोरसान गोंया हांगा कर्नाटका म्हळ्यार बॉर्डर म्हळ्यार आमकां परमिशन आसा म्हणटात, आनी एजमुखालें एडिशन आमकां अजून मेळना म्हणटात, ते आतां मेळटली म्हणटात। आनी म्हाका दिसता नॅशनल हायवे आनी सरफेस रोड्सान ताका खरें म्हळ्यार अशी एलाव करून वचो, मागीर रोडाची फेसिलिटी पयलीं पळोवपाक जाय। आतां टॅक्निकल्स आसा आमच्या त्या व्हडले व्हडले इंजिनियर्स त्या लोकांनी पयलीं स्टडी करपाक जाय, तेन्नाच मागीर एलाव करपाक जाय। आज पर्यंत हांगा पसून आयले पळय ते मागीर योग्य अशें दिसना म्हाका। अशेंच हांगा पळय सादी पळय गाडी वयता पळय रात्री ट्रेलर तेन्नाच एक्सिडेंट जाता, आनी ह्या ट्रेलराचे हो कितें प्रॉब्लेम करता म्हण देवा बऱ्या खबर। देखून कांय हानी जावची न्हय म्हण थळाव्यांनी ही मशिनरी आडावन आरटीओन इन्क्वायरी केली। थंय तांकां ही मशिनरी किश्तींनी व्हरतले म्हण सांगलां। आरटीओ सांगता आमी सोडपाक तयार ना, तरी आसतना आमी ताचे विचार करतले। आनी तांणी सांगलां की ह्या ट्रकाची जे म्हाल आयला ताचे 3 कट करून कुडके करून 3 पार्ट करतले वेगळे वेगळे, आनी हांगच्यान धाडटले म्हूण। मात ती मशिनरी घेवन आशिल्ले ड्रायव्हर सांगतात ही मशिनरी किश्तींनी व्हरप शक्य ना। पूण आमी हांगा तांगे विचारले की 3 पार्ट करपाक पॉसिबल आसा काय म्हूण, तो म्हणटा शक्यच ना म्हूण। म्हणटा ते मगेच पण इंजीन जाय, इंजिनात 3 बरका जावंक शकना, कारण 90 टन म्हणल्यार ते 30 टन व्हरू शकता एक ब्रिज, पूण ते 90 टन व्हरू शकना ब्रिज करपाक हे इंजिनाचे कुडके जावपाक शकना। ताका लागून कितें आमी आतां गाडी आवडीतली कशी सोडपाक दिवपाना। पूण आमकां दिसता हांगेले आरटीओचे आनी हांगे कांय लोकलाचे अशी कार आसतना की हे रातचे 11-12 ट्रक सोडपाची ताची तयारी आसा। आमचे प्रॉब्लेम काय नाही, आमचे प्रॉब्लेम काय आमकां पीडब्ल्यूडी परमिशन आहे की आमकां सोडत पीडब्ल्यूडी दिता पीडब्ल्यूडी या रोड्स आणि कंडिशन वो तो उसको एंट्री तो जो लगता है तो देते हैं, वो पीडब्ल्यूडी बोलने के बाद भी एंट्री लेगा, वैसे भी तो नहीं छोड़ेगा। वो तो परमिशन भी आने के बाद भी वो अपना तो खर्चा निकालेगा, वो 2-3 हज़ार जो लेते हैं वैसा लेगा, 2-3 हज़ार रुपये आरटी लेते हैं, आरटी लेता है छोटा मोटा। हाँ बड़ा जिले का उधर डिस्ट्रिक्ट का कर्नाटक में मिलने चाहे चित्रदुर्ग का तो लोग 4,000-5,000 वो कर्नाटक आरटीओ पास झाले ये रिसीट में देता नहीं, रिसीट नहीं देता है वो, सब पैसा एंट्री लगता है बस, ऐसा ही देने का पैसा, रिसीट भी कुछ नहीं मिलता। कुछ ना, अपना गाड़ी नंबर लिख देंगे अगर आपको कुछ। ही असली मशिनरी जर परवानगी घेवन हाडटात जाल्यार दर राज्यांत पावतकर आरटीओच्या बोल्सान हांचे पयशे घालपाची कसली गरज पडटा काय प्रश्न काँग्रेसीचे समर्थक जनार्दन भंडारी हांणी केला। ते आतां पासून आतां आमी बेंगलोरसान बॉर्डरेज आयले म्हणटात, आनी ज्या कडेन आमकां आरटीओन आपयले वाडयले पळय तेन्ना आमी थंय तांकां कितें दिवपाक तें दिवन आमी आयला म्हणटात ते। मागीर म्हाका दिसता 5,000 4,000 5,000 म्हळ्यार म्हाका दिसता तुमकां परमिशन आसल्यार पयशे कितें दिवपाक जाय। समज ऑथॉरिटीची परमिशन आसा जाल्यार पयशे कितें दिवपाक जाय। हां रिसीट दिली म्हणटा ते, रिसीट दिला म्हणटा ते। आज परमिशन असल्या पासून आरटीओ आमी तांकां दिवचे नाही पडटा म्हणटा, दिवन गाडी सोडटलेच आमी व्हरतलेच म्हणटा ते। तशेंच हातूंत सरकारान तशेंच संबंधीत खात्यान कारवाय करची म्हण मागणी जनार्दन भंडारी हांणी केला। म्हाका दिसता ताबडतोब हेणी आमचे डिपार्टमेंट गोंयच्या सरकारान आनी प्रशासनान कन्सर्न डिपार्टमेंटान हेजेर कडक एक्शन घेवन हें कितें पळय चल्लां तें तेजेर स्टॉप करचें, आनी ज्या लोकांनी पळय हांगा पुण्यान धाडला पळय तेजेर कारवाई जावपाक जाय। खरें म्हळ्यार ते नॅशनल हायवे म्हळ्यार आमचीच न्ही ती, ऑल ओवर इंडिया, तेजेर पसून कारवाई जावपाक जाय, जेणे कोणी एलाव केलें तेजे कडेन परमिशन दिलें पळय तेणी। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट।